गोयचे कितलेशेच लोकांनी पोर्चुगीज सिटीजनशीप घेतलेली आसा कारण हांगा तांकां जॉब्स बी मेळना आनी ते थोडे वेगळ्या वेगळ्या बोटींचेरूय आसतात. सो ह्या टायमार जेन्ना घेतले तेन्ना थंय भेदभाव न करता म्हणजे कोण आमगे इंडियन सिटीजन कोण पोर्चुगीज सिटीजन ते शेवट आमचेच लोक तांकां हांगा जॉब मेळना म्हणून ते थंय गेल्ले आसता. जेन्ना ते कोणी येतले जावं खंयचोय विदेशांत जो कोण काम करता आनी ते गोंयांत येवपाक सोदतात तेन्ना केंद्र सरकारा कडेन मागता नरेंद्र मोदी कडेन आनी मुख्यमंत्र्या कडेन तेन्ना तेवूय बी तुमी स्पेशल केस म्हणून तांकां तुमी स्पेशल सुविधा दिवची. ह्या संकटाच्या टायमार जेन्ना जगभर ह्या संकटांतल्यान झगडटा तेन्ना आमचे जे बांधव आसा आमचे जे गोंयकार आसात तितून तांकां भेदभाव करनासतना परत तांकां जर कोण येवपाक सोदतात तेन्ना ह्या टायमार तांकां आमी प्रवेश दिवपाक. सी फेरराक जाला तशें ह्या गोंयकारांक करूंक नाकात ही आमची मागणी. आता जरी तर ज्या दिसा लॉकडावन सेंट्रल गव्हर्नमेंटान काढले, एअर एम्बार्गो काढलो, भायल्यो विमानां येवपाक दिले आणि फर्स्ट इंडियन्स कोण येवंक सोदतात परत इंडियेक तिंकां येवपाक जेन्ना चान्स दितले तेन्ना प्रश्न हो एक उपस्थित आणि वो मुख्यमंत्रीन क्लॅरिफाय करूंक जाय की गोवन आमचे चड करून युकेक हा दुसरे गांवांनी हा चड मेजॉरिटी हा युकेन जी परत येवंक सोदता इन्क्वायरी चालू हा तेंच्यो जी परत येवंक सोदता तिंकां फ्लायट बोर्ड करपाक कितें त्रास जातले विथ पोर्चुगीज पासपोर्ट काय कितें हें तेणें ताबडतोब क्लियर करूंक जाय. आनी आमी जाणा की हे तेजे हातीन ना, कोर्टान वचून सांगना की सिटीजनशीप मॅटर हॅज टू बी डिसायडेड बाय द युनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम. हांव मागता मुख्यमंत्री कडेन आतांच जरी तर कितें परमिशन घेवपाचें आहा, एप्रुवल्स कितें घेवपाचें आहा, आतांच मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स, एक्सटर्नल अफेअर्स, फॉरेन अफेअर्स हिंकां सगळे कोऑर्डिनेट करून आतांच परमिशन घेया. जेन्ना एम्बार्गो लिफ्ट जातले तेन्ना काय प्रॉब्लेम आसूंक फावना.